बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, इसाया प्रवचनाच्या ग्रंथान 16 स्वर 3 वळींत आमी वाचताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वस्पो देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवाने. सगळो संसार आमच्या देवाच्या वैभवान भरला. ताका सर्व मान होगळाप स्तुती आनी महिमा फावो. बोपय सक्रामेंतांत आमचो समी हजार जाता आसतना ताका आमी मान बगोवया, आराधन ताचें करया. आमचें जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिवी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळापूर्वी असलेलो शब्द, देवा समय असलेलो शब्द, देव जावन असलो तो शब्द मनीस जाव संसारी आयलो, आमच्या मध्ये तो छेलो. तस समी आमच्या मध्ये बाप सक्रामेंतांत हजर जाला. उंड्या रुपी आमकां तसो संगात दिता. त्या समयाचे आमी आराधन करया, ताका आमी हरसिया, ताका आमी वखाणया. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो, देव तुझे लिपो मनशा कुळ घेवन आयलो. पाताक मातेक सांडू मनीस जावन जियेलो. पुण्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिवी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. सोम्या आनी माना जेवणार तो मोगाचो मंदा मे तुवें आमकां दिलोय. कशें आमी एकामेकाची सेवा करी जे म्हूण तुवें आमकां शिकयलें. त्या सोपवी जेवणा वेळार तुकाच तुवें संपूर्ण थरान आमचें खाण जावन समर्पण दिलो. हांव सदांच तुमचे संगत आसतलो म्हूण सोम्या तुवें बसयलें आनी त्याच जे बसवणे प्रमाणे सदांच आमचे सोय आसा. बोपय सक्रामेंतांत सोम्या तुजे हजारपण तूं आमकां उगडापे करताय. तुज्या मोगान तूं आमकां रावन धरताय. त्या खातीर सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका वाखाणताव. तुजी महिमा गावन तुका आमी हरसिताव. कुडीन बदलो म्हज्या वगडा साकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो.
महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक जीवी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 मगच्या भावनो भयणीनो बोपोय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सर पदवेदार देवाक स्तुती गीत म्हळ्यार किर्तनाची उतरां किर्तन 147 आमी आमची उतरां करून घेवया. किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक किर्तनां गावचें कितलें बरें ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता इस्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता पापसाल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो बांदता. आमचो देव आमचे जिवीत नव्यान रचन कसो देव जावन आसा. आमची पापसल्लीं काळजां बरी करचो तो देव जावन आसा. हर एक दीस आमचे संगी रावन आमकां चलोवन वचचो तो देव जावन आसा. ते आमच्या सोम्या सोमे समोर आमी आसा. आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां पातकांचे बोक्साने दिवन ताचे ते नव्या जिविताचो भरवोसो ताणें आमकां दिला. ह्या बोपोय सक्रामेंता समोर ताच्या हाजारपणांत रावून ताचें आराधन करूंक आनी ह्या मुखांत आमचें जिवीत संपूर्ण तरान ताका समर्पण दिवंक आमकां एक व्हरतो अवकाश सोबे दिता. हो अवकाश ह्या वेळी आमी गळसया आनी सोम्याक आमी सांगया तेरी आराधना करूं मैं तेरी आराधना करूं प्रभु पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं मैं तेरी आराधना करूं. तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे
दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी तो महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सगळी सृष्टी सम्या तुका वाखणता, तुझी महिमा घाता। मनशा तुझ्या सारकेसो आनी सुरपायसो जावन तुवें रचला, सृष्टीचो कुंवर जावन तुवें रचला आसतना कितें वर्थ बापा सम्या तुजी स्तुती करूंक आमी फावो, तुका वाखाणूंक फावो, तुजी महिमा आमी गावंक फावो। तुज्या पवित्र सन्निधानांत रावून आमकां समी संपूर्ण तरां तुका समर्पण दिवंक फावो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाता है आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तेरे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। समेच्या हजरपणांत रावून आज आमी नियाळ करचें देवाचें उतर जावन आसा सांजो आमच्या पयल्या पत्रांतले दुसरो आवस्वर 15व्या वळींतावन 17वी वळ। ह्या संवसाराक आनी तांतूं आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात। जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे तें बापाचो मोग ना। संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तामासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी
तशेंच जिवनाची पोकोळ दौलत हें सगळें बापातावन न्हय बगार संवसारातावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां दोन विशिश्ट दृश्टांत मेळटात दोगा मनशाचे, जांणी जेजू समोर घेतिल्लो एक निर्धार विशयान आमकां कळीत जाता. आनी ते दोन दृश्टांत आमच्या मुखार आसात. एक लुकाचो एवांजेल 19व्या वसवरांत आनी मार्काचो एवांजेल 10व्या वसवरांत. लुकाचो एवांजेल 19व्या वसवरांत आमी आयकता एका सुंकागारा विशयांत. जाक्केव म्हूण ताचें नांव. जेजूक पळोवंक तो अत्रेगून आशिल्लो. जेजूस ताच्या घरा आयलो त्या वेळार जाक्केव जेजू मुखार आनी उरिल्ल्या ताच्या सगळ्या सैऱ्या मुखार येवन एक आपलो निर्धार सांगता आनी म्हणटा, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळाक वांटता, आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटी दितां. जाक्केवा कळीत जालें आपणान वस्तू जाणां लुकसाण केल्लें आसा आनी सोमी ताच्या घरा आयला म्हणटा आसतना हो वेळ कितें ताणें लुकसाण केल्लें आसा तें पाटी दिवंक. ग्रेस्तकायेक पयशांक लब्ध नाशिल्लो तो त्याग करूंक तो मुखार सरता. आनी त्या वेळार जेजू ताका सांगता, निजा की आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या. आनीक दृश्टांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता मार्काच्या एवांजेलांत अवस्वर 10 21 आनी 22 वळ आमी वाचली जाल्यार देवाचें उतर सांगता, जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी खंतीस जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका येतेस्त आस्त बदीक आसलें. त्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून सांगली ती उतरां आमी आयकलीं. जाक्केवाक बादशावी जेजून बसयली आनी ह्या तरणाट्याचें तोंड बावलें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, कित्याक येतेस्त आस्त बदीक ताका आसलें. जाक्केवाकी आस्त बदीक मस्त आसलें, पूण तें तो दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक मुखार सरता आनी बादशावी सोम्यातावन तो जोडून घेता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, ह्या दोन दृश्टांतां मुखांतर आमी कितें समजता? ग्रेस्तकाय आस्त बदीक धन दिर्वें आमकां गरजेचें ह्या संवसारांत जियोंक खंडीत जावन, नाजाल्यार आमी भिकारी जावन जियेचें पडटा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ग्रेस्तकायेक धन दिर्वेक आमी लब्धोन जियोंक जियेल्यार जिवितांत आमी चलवता. लुकाच्या एवांजेलांत 12व्या वसवरांत 15 वळी जेजू म्हणटा, मनशान कितलेंय ग्रेस्त जावी येते, पूण ताची ग्रेस्तकाय ताचें दिर्वें जायना. कितलेंय ताणें ग्रेस्त जावी पूण ताची ग्रेस्तकाय ताचें दिर्वें जावंक नजो. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून जेदवा आमी हें सत वळखून घेवन जियेता ह्या संवसारांत, तवळ देवान कितें आमकां दिल्लें आसा तें आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे तें आमी एकामेकां तें वांटून घेवन जियोंक शकता. देवाचें उतर आमकां सांगता, हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13वा वसवर 5व्या वळींत, दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं.
तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी धादोशी जावंक शिका. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं म्हणटा देवाचें उतर. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार 6 वळींत आनीक गुंडायेन आमकां ह्या विशयान शिकोवन मेळटा. सांत पावल म्हणटा दुडवाचो मोगूस सर वायटाचें मूळ जावन आसा. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरन गेल्यात आनी आपलीं काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ म्हणटा. दुडू वायटाचें मूळ न्ही पूण दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ म्हूण पयलींच पुस्तक आमकां स्वस्त सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना संवसाराच्या संगतीक लबदोन आमी जिवन आसावंगी. ह्या आमची दिस्त सरगार घालून आमच्या जिविताचे आमी मेटां काडून आसावंगी. हे सवाल आमकां समिसारचे दिसपरते भोव गरजेचें. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां स्वस्त सांगता ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. तुमची मनां नवीं जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं म्हणून सांत पावल ह्या पत्रांत आमकां सांगता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, खरेंच आमच्या जिविताचें रुपांतर जायचें. संवसाराच्या वस्तूंक आमी लब्ध नासतना सर्गींच्या वस्तूंतय सर्गीच्या संगतींतय आमचें मन आमी थीर करूंक जाय. आनी ह्या खातीर आज आमी ह्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा मागया. सोम्याक आमी सांगया, नन्न चित्तवल्ल निन्न चित्त देवा, नानेनु अल्ल नी नादे ಎಲ್ಲ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವ, ಬಲಹೀನ ನಾನು शक्तनु नीने देवा म्हणून आमकां सोम्याक समर्पण दिवया आनी ताची खुशी ताची योजना आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरां जारी जावच्याक तसो आदार आमी मागया. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. सोम्या तूं म्हजे संगी आसतना म्हाका कितेंच उणेना. म्हजो बरो गवळी जावन तूंच म्हाका सांबाळताय, तूंच म्हाका चलोवन व्हरताय, तुज्या कृपेन तूं म्हाका नेटयताय, म्हजें जिवीत शेवटाक तूं पावयताय.
ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನವಿಕಾನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕಾನೀನಂತೆ ದೇವಾ. ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. सुम्याची खुशी करूंक आमच्या जिवितांत आमी यात्रेक तेसतना आमची सर मागणी ते सब आमचे गरजो काळजाच्या यात्रेक सुम्या समोर आज आमी दवरया. आज जल्मा दिवसाचरण करचे आमच्या भाव भयणी बसोत अर्घां दिव तांचे बसोत आमी मागया. प्रत्येक जण आज जल्मा दिवसाचरण करतात. पेट्रिशिया बोतेल्लो वामांजू तावन, मेलिशा रॉड्रिगस सिद्धकाटे तावन जल्मा दिसाचे सुभाशय आमच्या भाव भयणीक आमी पटयताव. तांचे देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागताव. आज हांगासर आमकां सभाजन अर्घां दिवंक सांगला तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबा जिवितांत देवान तुला सर आशिर्वादा पासत आज अर्घां दितात. ग्रेशियन कुटिन्नो आनी कुटुंब फालिमार तावन, आयरीन लोबो फरंगीपेट तावन, मॅक्सिम डिकुन्ना मोगारनार तावन, जेजूक आनी मरिये मायक अर्घां दितात. फर्नांडीस कुटुंब मुंबय तावन अर्घां दितात. शॉन डिसोजा किन्निगोळी तावन ट्युमराची सर्जरी बरा जाल्ल्या पासून अर्घां दिता. लुसी डेसा थाने तावन, सिस्टर फ्लोसी डिसोजा, जुलियाना सराव आनी कुटुंब मलाड तावन अर्घां दितात. तशेंच जिजूच्या पवित्र काळजाक मरिये मायक अर्घां पटयतात. जेसिंता डिसोजा थाने तावन. हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान दिल्ल्या सर कृपे देण्या पासत कुटुंबांत आमच्या वतुल्या सर आशिर्वादा पासत आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्घां पाठोवया. तशेंच आमची ते सवानी गरजो आमचे कितें इरादे आसात आज ते सोम्या मुखार आमी दवरया. सभाराणें आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ली आसा तांचो आमी उडास करया. विशेश जावन उजनियेंत विविध तरांच्या वायटाक संपोडलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA ते सवा पासत, इजाबेला आनी भुरगीं तांच्या बेंदूर तावन तांच्या ते सवा पासत, नॅन्सी तावरो कालातूर तावन ह्या कुटुंबाच्या ते सवा पासत, जेनिफर लसरादो कॅनडा हांच्या कुटुंबात ते सवा पासत. तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्या समोर आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा तावन, देवादीन जेराल्ड गोम्स उडपी तावन जल्मा दिसाच्या उडासाक. तशेंच आज आमी उडास करता देवादीन एर्मेल लुईस सस्तान तावन पुलगद्रींतल्या सर आत्म्याचो आमी उडास करता. आनी प्रत्येक जण आज पुलगत आत्म्या पासत मागता. विल्सन डिसोजा खांजार तावन मागता आमी देवादीन एर्मेल लुईस ताने तावन, देवादीन आयरीन रिटा मेनेझीस पडील मँगलोर तावन, देवादीन JJ लुईस पन्यूर. तिसरा वर्साचो उडास आमी आज करता आनी मागता मेरी ग्रेगरी डिसोजा मालाड मुदरांगडी तावन. तशेंच मागता आमी देवादीन स्टेल्ला रॉड्रिग्स कांजीर मागता. देवादीन इजिदोर मार्क डिसोजा, देवादीन सारा मॉरस, देवादीन कार्मेन सिक्वेरा, देवादीन अनिल स्टेफन नाझरेत शिरवा. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरल्या संध्या पासत आज मागणी जाता. ग्रेगरी आनी डायना डेसा मागता आमी देवादीन गॅस्पर मोंतेरो,
म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांत धरल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्या समोर दवरून ससनसो विषय तांकां आमी मागया ससनसो विषय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन. सरिल्ल्या सुमेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेवन दीत आमेन. आमकां समी सुम्या मुखार खालती करुया, सुम्याचे आशिर्वाद स्वीकार करुया. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A19 ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे बोतल्या सरदेण्यापासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापोय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळगून सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे ओतुल्ल्या सदेण्यापासून अर्गां भेटयता दिनवाची काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, भगवंतू आगोस्तीन मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जाता आसतना कशें तयार जायचे म्हणून आमकां सांगता. तो म्हणटा एंट्रस्ट युअर पास्ट टू द मर्सी ऑफ गॉड, एंट्रस्ट युअर प्रेझेंट टू हिज लव अँड फ्युचर टू हिज प्रॉविडन्स. तुजें फाटलें जिवीत कितें आसा तें देवाच्या त्या खाकुलतीक समर्पण दी. तुजें आतांचें जिवीत कितें आसा तें देवाच्या मोगाचेर होंदोन रावोंक चे खातीर तुका भेटोवन दी. तशेंच तुजें मुखलें कितें आसा तें देवाची ती विशेष योजना स्विकार करच्या खातीर समर्पण दी. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हे आमी करूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक मिसाच्या बलिदानांत सोमी आमचे संग एकवटतना आमचे फाटलें जिवीत, मुखलें जिवीत, आतांचें जिवीत हर एक तो पवित्र करता, नव्यान तो आमकां रचन करता. हें सत आमी आज वळखून घेवया आनी आमकां सोम्या समोर आतां आमी दवरया. सोम्या जेजू मनशा कुळाच्या सडवणे पासत सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी तूं आयलोय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू आमचे संगी सदांच तूं आसाय. तुज्या कृपेन आशिर्वादांनी निरंतरी तूं आमकां भरताय. कितेंच आमच्या जिवितांत तूं आमकां उणें जावंक सोडिनाय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू संवसार सरापर्यंत हांव तुमचे संगात आसतलो म्हूण तुवें बसयलाय. मात्र न्ही, तुज्या त्या पवित्र मोगांत तूं आमकां सदांच आरावन धरताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां नटयताय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भगवंत लुवे संवसारी राजाच्या राटावळीमध्ये सर्गींच्या राजाचे मोल आनी महत्व विसरूंक ना. भगार जेजू क्रिस्त
आपल्या राया पासोत सवतराचे कस सोसूंक तयार आसलो. सर्गार तुवें ताका दिल्ली महिमा संभ्रमून तुज्या सर्गींच्या राजाचेर ध्यान मन दवरूंक आनी त्याच बराबर आमचो संवसारी राटावळीचो वावरू जबाबदारेन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रुताच्या पुस्तकांतले वाचप. न्यायकर्त्यांच्या काळार देशान दुकळ पडलो. देखून जुदाच्या बेतलेमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगां पुतां सोवे मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. नाओमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतां सोवे रावली. ते मोवाबी स्त्रियां कडेन लग्न जाले. एकल्याचें नांव बर्फा आनी एकल्याचें नांव रूत. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महालोन आनी किलियोनी मेले आनी नाओमी आपलो पती आनी दोग पूत नासता एकसुरी उरली. तेदना तिणे आपल्या सुना सोवे मोवाबाच्या मैदानांतावन भायर सरोंक निश्चय केलो. कित्याक सर्वेस्परान आपल्या परचेची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिलां म्हूण तिणें आयकल्लें. बर्फान आपले सासूमांयक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूत तिचे सोवे रावली. नाओमीन म्हळें, पळय, म्हजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी पाटी गेली. तुय तुजे जावे फाटल्यान वच. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटी वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. अशें नाओमी आपल्या मोवाबी सुने सोवे मोवाबाच्या देशांतावन फाटी आयली. जावा पिकाचे लुवणेचे सुरवेर त्यो बेतलेमाक पावल्यो. देवाचे उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. जाचो आदार जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास ठेवता तो मनीस बगी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनांयती आसा तें सगळें. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर सदांच विश्वास परतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांखळी तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्ल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळटा. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर नितीवंतांची आपुरबाय करता, पूण खोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाल राजवट चलयतलो. येसियोना, तुजो देव संततीचे संततीक तुजो राय जातलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या सत्याच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. मतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
जेजून साधुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हणून आयकून फारिजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुवच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अती व्हडतो उपदेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अती व्हडतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आतांच्या ह्या आधुनीक काळार एक नवी संस्कृती वाडोवन आसा, ताका नॅनो कल्चर म्हणटात. नॅनो संस्कृती. नॅनो संस्कृती म्हळ्यार आमचे पुरा व्हड व्हड आशिल्ले वस्तू ल्हान ल्हान जावन आसात आनी प्रभावान ते चड प्रभावशाली जावन आसात. दाखल्याक आतां नॅनो टॅक्नॉलॉजी चड आनी चड प्रसिद्ध जावन आसा. तंत्रज्ञानांत नॅनो टॅक्नॉलॉजी म्हणटा हांव. तशेंच ल्हानशा जाग्यार भोव प्रभावी संगती करूंक साद जाता ह्या टॅक्नॉलॉजी मुखांतर. आमच्या मोबायलांत नॅनो सिम आसा. सिम कार्ड पयले व्हडले आसतले, आतां ल्हान ल्हान जावन आयलां. कंप्युटरांत नॅनो प्रोसेसर. सगोळीकारांच्या पळोवंक जाल्यार आजकाल नॅनो युरिया या नॅनो ईट म्हणटा हांव, भितरची ईट. अशें पुरा पळयत आसतना आज जेजू वांजेलांती आमकां नॅनो उपादेश दिता. नॅनो उपादेश म्हळ्यार कितें? 10 उपादेश मोइजे मुखांतर देवान इस्रायल पोरचेक दिल्ले, पूण ते 10 उपादेश ताका कुर्सून 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 613 उपादेश केल्ले जुदेवानी. आनी हातूंत 248 कितें करूंक जाय म्हणून 365 कितें करूंक नजो म्हणून डूस अँड डोंट्स म्हणटा हांव, तशें ताणें विंगड केल्ले. ओट्टूक 613 613 आसले. अशें आसतना मस्त तरासो घुस्पोट गोंदळ, खंयचे चड म्हत्वाचे, खंयचे प्रमुख. आनी ह्या घुस्पोट गोंदळाचे एक सवाल जेजूक पारखुवच्या इराद्यान एक फारिजेव येवन जेजू लागीं सारतना आज जेजून दिली ती जाप आमी आयकले वांजेलांत. तो म्हणटा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग सगळे उपादेश ह्या दोनांत आटापून आसात. मोगाचे न्हू 613 उपादेश केल्ले जाल्यारय त्या उपादेशांत देवाच्या मोगाक म्हणजे देवाक तशेंच पेल्याक फावतो स्थान आनी मान नातिल्लें ही एक वर्ते दुरांत म्हूण येता. आनी ह्या खातीर जेजू सांगता सक्कड उपादेश ह्या दोनांत आसात. जर देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग आसा तर सक्कड उपादेश तुवें पाळिल्ल्या बरीच. जर ते ना तर उरले सक्कड उपादेश तुवें पाळले जाल्यार ते सक्कड मोडिल्ल्या बरीच. तुमी आयकलां एक अपुरबायेचें फिल्म थोड्या वर्सां आदीं जाल्लें, तें क्वेस्ट फॉर फायर म्हणून. क्वेस्ट फॉर फायर म्हणल्यार ह्या फिल्माचो प्रोड्युसर जावन आसा जीन जॅक्स फ्रेंच गांवचो. तो त्या फिल्मांत 86,000 वर्सां पयलें मनशान उजो सोदून काडलो हाचे विशयांत मनशाक कळोवच्या खातीर हे फिल्म तो केल्लें म्हणटा. आनी ताच्या एका इंटरव्यून तो म्हणटा, 80,000 years ago, discovery of fire saved the planet Earth from extinction. 86,000 वर्सां आदीं जर उजो सोदून काडलो जाल्यार
सगळे नाश जावन वता आसले एक असले एक ल्हानशे संशोधना वरवीं उज्या वरवीं सकयल उरले नाश जावन वचोंक ना तो म्हणटा मुखार प्रेझेंटली द प्लॅनेट अर्थ इज अगेन ऑन क्रॉसरोड्स ऑफ सर्वायवल परत अशें दिसता की आमची ही भुमी हे सगळे प्लॅनेट अर्थ परत्यान एका क्रॉस रोडार आसा ताच्या सर्वायवला खातीर आनी तो म्हणटा आवर नीड टुडे इज नॉट फायर बट लव आनी ते क्रॉस रोड अशें आसा की खरो मोग असो वरतो अभाव आमच्या संवसारांत दिसून येता आनी जर तर तो खरो मोग आसा जाल्यार मात्र आमचो संवसार उरतलो म्हणटा तो जेजू आमकां तें सांगता मोगाच्या बाबनीनो तोच पेल्याचो मोग देवाचो मोग जर खरो मोग आमच्या काळजांत आसा सदांच आमी खरेपणी उरतले हांव आमी ससनाक जियेतले हांव आमी देवा संगी एक जावन सदांच रावतले हांव तेच कृपा आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमेन गीत नंबर D15 5 40 पेज नंबर 44 मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो भक्ती पोनान आमी येता वायन उंडो भेटोन दिता सर्व सामचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या तावान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पयसुबेच्या आदाबाक सवेस्पोर म्हणून घेव सर पदवेदार देवा बगेवन लुवीस तुज्या भक्ताचे महिमे खातीर हे वाखान्याचें बलिदान तुका आमी भेटयता ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर आनी आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आमच्या जबाबदारींत आमी सदांच तुजे ते विश्वासी रावंक आमकां कृपा लाभय म्हणून आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी दिन सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो वो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सर्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय
बापा करोस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya जेजू मेरो Jesu जीवन झाला Jesu novia येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवनाची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सोरेस्पुराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव क्वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा कुलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली कंत बेजारांतली पिडेशिदेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज संगसर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत ती रावून तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस तिगाले आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो एकवटाचो गुर्तू जावं सम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां.
देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी सेकवेता आमचे ते सर्ती आनी केस्तरीन आसा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. इस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटान ताच्या मोगान ती रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या ते म्हणजे देवच्या म्हाका फवना पोंदुतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. कुमगारची गीत संको E28 पान संको 62 पेज नंबर 62. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोकर जग दिता हांवलो. मोग करूं एकामेकाचो, सम्या तुवें केलोय तसो. सेवक जावच्या पेल्यासो, सम्या आदार दी कुरपेसो. प्रार्थुया. सर्गेच्या आमच्या दयाळा बापा, पवित्र स्नानांत तुवें आमकां तुज्या देवसैमांत वांटो दिलाय आनी आतां भगेवंत लुईसाच्या उडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. सर्गार पावलेल्या आमच्या भावा भयणी परी तुजे कायदे ह्या संवसारांत मोगान पळोवन पवित्र जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगांत वाडत वसो. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर G5 पान संको 69 पेज नंबर 69. मोगा संदेश घेऊन सम्या आमी वेता. तुझे कुरपे बोळा रास तुझे परगडता. मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला. कुरपे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेऊन सम्या आमी वेता. तुझे कुरपे बळा रास तुझे परगडता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.